आम्ही अजून एनडीएचे मेंबर नात. लोकसभा वेंचणुकेक मोगोचो खासदार निवडून येना तो मेरेन एनडीएचे मेंबर जावपाचो प्रश्नूच ना म्हूण मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार उलयला. शेनवारा विजयान गोवा फॉरवर्डाच्या विस्ताराचो प्लॅन जाहीर केलो. दीपक म्हणटा हालीं अळमी कशी पार्टी वयर सरतात, तांणी पयलीं मुळां घट्ट करची. आमचे लिडर बाब सुदीन ढवळीकाराक एनडीएच्या मिटिंगेक दिल्लीच्या भाजपाच्या नेत्यांनी इन्व्हिटेशन दिले. बाब मुख्यमंत्र्यान पर्रीकारानूय दिले. त्या खातीर ताका मान दिवन तो गेलो. तो थंय गेलो हेचो अर्थ असो न्ही की आमी मेंबर जाले. फुडें तर येदा कदाचित आमकां मेंबर जावचे लागले, एनडीएचे मेंबर घटक म्हणून तर जावचे लागले, तर तसो प्रस्ताव आमी आमच्या सेंट्रल कमिटीक मांडून त्याचेर आमचे डिसिजन घेतले. तोपर्यंत लोकसभेक आमचो खासदार म्हणून निवडून येना तोपर्यंत एनडीए बरोबर वचपाचो प्रश्न येना. एक तर युती करून आमकां एक सीट भाजपान दिवपाक जाय, तेन्ना आमी एनडीए वचूं शकता. नाल्यार आमी स्वतंत्र लढून आमचो एक सीट येवपाक जाय, तेन्ना आमी डिसिजन घेवंक शकता की बाबा सपोर्ट कोणाक दिवपाचो. तो आमकां कोणाकूच दुखोवपाचें ना. तुमकां खबर आसा मोगो सोडल्यार इतर प्रादेशीक पक्ष खूब आयले आनी खूब अळमे सारके आयले आनी गेले. नवो प्रादेशीक पक्ष स्थापन करतना ह्या लिडरांनी हे बी मतींत घेवपाक जाय. हांव गोवा फॉरवर्डाक शुभेच्छा दिता. प्रादेशीक पक्षाची गरज ओळखून ताणी हो पक्ष काडला. ताणी त्या पक्षाची मुळां म्हणटा ती घटमूट करून जनते खातीर फुडें गोंयच्या लोकां खातीर वाव दिवचो अशें हांव शुभेच्छा तांकां दिता. मात एनडीएच्या लिस्टात गोवा फॉरवर्ड आणि गोवा विकास पार्टी बरोबर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचेंय नाव दिसता. 10 एप्रिल 2017 नवी दिल्लीत प्रवासी भारतीय केंद्रात जाल्ल्या एनडीएच्या बसकेत विजय सरदेसाय बरोबर मोगोचो सुदीन ढवळीकारूय आशिल्लो. तेन्नाचोच हो फोटो. गोवा फॉरवर्डाच्या एक्सपान्शन प्लानाक मोगोची ही जाप दिसता. गोवा फॉरवर्ड म्हणल्यार कॉम्पिटिटर अशें धरता तुमी तांकां काय? तुमी तांकां कॉम्पिटिटर अशें धरता काय म्हणटा? मुखावल्या वेंचणुकेक आतां ते शिरोडा आतां कॅप्चर करूंक सोदता जावं आनी तुमच्या मतांतूय कॅप्चर करचे म्हाका कांयच प्रश्न ना. प्रत्येकाक स्वातंत्र्य दिल्लें आसा लोकशाहीत. प्रत्येकाक आपल्या पक्षाचो विस्तार करपाचे स्वातंत्र्य हें दिल्लें आसा. आमी आमचो विस्तार करता, त्यांचो सगळ्यांनी काम करचें. शेवट जाका चड मतां मेळटा तो निवडून येता, ही लोकशाही. केंद्र सभेच्या फाटल्या बैठकीत हेचेर चर्चा जाल्ली आनी एक सूर आयिल्लो की आमी निवडणुकीक वचचे, तरी पूण आमी तो ठराव पेंडींग दवरलो. आतां लोकसभे नंतर जी जिल्हा पंचायत निवडणूक जातली त्यातूंत आमकां थोडो फिडबॅक मेळटलो की आमचें कार्य कितपत आनी आमकां कितले लोक परत फुडें आयले, आमची पर्सेंटेज ऑफ वोट कितले वाडल्या काय देंवल्या, हो सारासार विचार करून फुडें वतले आमी. बरो प्रस्ताव बीजेपी बरोबर आसा जाल्यार क्वचितच आमी निश्चितच स्विकार. आमी समविचारी पक्ष आसा. भाजपा आनी मोगो हो समविचारी पक्ष आसा. बरे विचार आनी बरे मैत्रीपूर्व संबंध तशेंच उरले जाल्यार परत एकदा 2012 सारखे सरकार आमी हाडूंक शकता. आमकां कोणाची गरज लागची ना. शेनवारा विजय सरदेसायान गोवा फॉरवर्डाचो विस्ताराचो प्लान जाहीर केल्लो. काँग्रेसीचे 12 आनी मोगोचे दोळो आशिल्लो 3 धरून नव्या 15 मतदारसंघाचेर विजयाचो दोळो. नोव्हेंबरासावन गोवा फॉरवर्डाची मेंबरशीप ड्रायव्ह चालू. सरकारांतले बीजेपी, मोगो आनी गोवा फॉरवर्डाच्या आमदारांचे मतदारसंघ सोडल्यार बाकीचे सगळे मतदारसंघ तिनूय पक्षांक घुसखोरीक उक्ते. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. वाळपय पोस्ट ऑफिसात स्टाफ कमी, फटको लोकांक बसता. ऑफिसात नेटाच्योय सदांच कटकटी म्हूण लोक बेजार. ल्हानशा कामाक स्टाफ खंय 15-15 दीस काडटात. लोक वरांची वरां लायनीक तिश्टता. 70चे हें मुखेल पोस्ट ऑफिस. बिल्डिंगूय सापूच पोन्नी जाल्ल्यान गलगल्याक आयल्या. आयज आमी हांगा 15 दीस जाला हांगा येत आसा. कंडक्टर ना पूण सदांच म्हणटा हे फक्त आमी हांगा पयशे भरता हें करता. पूण आयज आमी फक्त हे स्टाफ आनी स्टाफूच ना तेंचे हांगासर. ते खूब दीस जाले आतां आमी हें करता, फेस करता. सिनियर सिटीजन लोक येता आनी खूब हे प्रॉब्लेम फेस जाल्लो आसा. आमी फक्त एक पणजेच्या ऑफिसांक आमी फक्त एडमिनिस्ट्रेशन वांगडे मागता की हांगासर लोकांक स्टाफ वाडचो आनी बिगने कनेक्टिविटी BSNLचे बी हांगासर तेंकां
हें करपाचें सहकार्य करपाचें हें आमी ताका मागता हें आनी हांगा कितें हें दोंगरार आहात आनी त्या मनशांक तोंडाक येवंक जायना परत आनी हांगा स्टाफ दिवता आनी अपडेट करचें सगळें हांगा सगळें आनी बरी सोय दिवची हांगा हें आतां 2 वर्सां अशेंच चलता हें हांगा ती एकटीच मॅडम आसा कोण तरी येता आनी ती सिस्टम सारकी नाजाल्यार ते हांगा नेट स्लो आहा ताका लागून तें काम जायना आनी आमकां परत फावटी मारची पडटा आनी हांव पोस्टल एजंट हे लोकांचे स्टाफाचे आरटी घालता ते म्हाका रे दिवंक पडटा ते हांव म्हाका फारीक करता तेका स्टाफ दिना म्हाका सांगलें दिलें म्हणटा तें पंचवीस काम भरपाचें पूण म्हाजें वयता हांव म्हयन्याक 200-300 रुपया हांव म्हयन्याक वयता कित्याक हांवें हांगा तेंचें काम भरपाचें घेतला न्हू पगार कट करता हांव 2 वर्सां म्हणजे फुडले पासून पडलेलें 2 वर्सां पयलीं पडलें ते वाशे भरत पडलेलें आनी आतां पळय सामकें भितर सोय सारकी ना फॅसिलिटी सारकी ना इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना हांगा कितें प्रॉब्लेम कितें फेस करता नेटवर्क सारको नासलें खडखड्यान जालां थंयच्यान आज पर्यंत तुका घेऊया एक ब्रेक.